दाखवूक आपली दुसरी पार्ट तर सुरू करतात आमची दुसरी पार्ट जाचे नाव जावन आसा काळी कुपां. दोरिया तुझे लागी मागता सगळे बरे भाशे जाल्या पुरो पूण म्हाका भिरांत दिसता आमचो आडकुराडीत म्हणून. बेलबा मुझे गोरकांनी कितें उलयता आनी कसली खबर एकटेच कितें उलयता तूं? कळस आतां हांव तुका कितें सांगूंक सोदतां. आगो म्हाका सांगूंक सोदता. खंय अरे म्हाका सांगूंक तुवें विचारूंक जाय. तूं म्हजी गोरकान म्हणटा विचारपाची गरज ना तुज्यान केन्नाय विचारूंक कळस जाता. आतां एग्रेसाक सोयरी काडल्या. एग्निसाक सोयरी काय ना? खंय हा तो बुको केल्यार आसा खूब पयशे खातो. तूं कितें म्हणटाय? आगो म्हजे गोरकांनी हांव आनी कितें म्हणटालो नोयल तूं आनी एग्नीस म्हणजे तूं तयार जालें म्हणटकच रेडी जालें म्हणटकच जालें. हांव आनी कितें ऑब्जेक्शन हाडटलो. पूण एक मात सांगता तुका हांव गरम गरम खायलें जाल्यार जीब लासता. गरम गरम जिबे जातल्यार जीब लासता म्हणून खबर आसा म्हाका. पूण तोच जाता म्हटल्यार गरम उचासर दुसरो काय वचत म्हणून भिरांत. हांवें त्या भुरग्याची खबर काडल्यार तूं कांयच देना ताका. मामी तुवें त्या भुरग्याची खबर काडल्या? पळय बाय तो तर गोंयांत थोडेशे दीस जाता थंयसरूच आसा. मामी तुमी म्हाका इतके बिनकासान कित्याक करूंक सोदता? हांव तुमकां जड जाला गे. आगो बाय तूं म्हाका जड जावप ना. आनी आतां तूं ल्हान आसा. हांव 20 वर्साचें आसतना काजार जालेलें आनी आतां तुका 23 वर्सां जालीं. दारां आनी संदी वगडाव जाता. त्या भुरग्याचो स्वभाव एकदम बरो. तू काजार जातोस आमकांय कोणे कॅनडा पासून चान्स पडटलो. कितें कॅनडा वचोंक चान्स पडटलो तितलेंच सोदता तूं. रोखडोच कागरा फुटलो. तो बरो तो भुरगो खबर काडल्या गोताची. गाड्याचो आवाज आयलो अशें दिसता म्हाका. भितर वच आनी कपडे बदल. हाल बेगीन यो सवाले. आवय माना झाली मग सगळं रेडी मग चोयचे ते येताय हांव पयलीं देवान धांवन येयला सारको येता काय ओय येताय आयच इलेले यो बाबा यो कशी आसात तुमी? आमी आसात बरी. माना बायला नजर मार क्रेटा क्लेट आमची सेजन रे. ताका आतां कितें येवपाक जाय आसलें. माना क्लेटा तुजी सेजांनी आनी कोण? क्रेटा गाडी गाड्याचें नांव क्रेटा. सॉस मोले सॉस. ती जाल्यार सेकंड हँड न्ही ब्रँड न्यू. म्हाका एक सांग तुमी देडूच म्हयनो आसतलो जाल्यार गाडी आनी कित्याक घेतली? जाय न्ही आंटी गाडी आमकां. कितलीशीं कामां आसतात. बासीन गेल्यार कामां जातात. हे तुजें सागे रे बाबा. माना तू किती असं पेज उलयता? गेली न्ही गाडी आज ते कॅनडा गेले म्हणटा न्ही हाडून गाडी कोणा? तुमकां ती आमकां जाल्यार हांव सजमता की ताणें तुमकां सगळें सांगलां आसतलें म्हणून. आनीक काजाराचे सगळे उलोवप बी जालें म्हणून सजमोन आमी आमचे तयारेक लागता. पूण आमी
मागीर व्हडलेशें देव कांय जावचें ना तुवें ताका कांयच सांगोंक ना पळय तुमचे दोग देणे आमकां कांयच नाका देवाचे कृपेन म्हजें घर भरलेलें आसा आनी काजाराचो सुद्दां सगलो देशपेस आमी करतले वय तुका आतां सांगिल्लें मुगो चड उलोवप वचनाका म्हणून ते दोन देण्या पासून ताका उलयलो ना सगळें उलयलां हय उलयलां हांवें तुमची सगळी गजाल भितर रावन आयकल्या यो बाबा एक सांगात म्हाका तुमी कॅनडाक रावतात तूं कॅनडाक काम करता कॅनडाक चेडवानात गोंयच्या चेडवा लागीं कॅनडाक सान गोंया येवन काजार जावं सायब बोगस मोदेकूच जालो बावलो तूं हांगासर या राग जायना काय असोच करता तो बरें बरें रागार जायना ना रागार जावपाचें हातून कांयच ना कितें जालें जाणाय एकलीच म्हजी आपुरबायची तूं आनी एकलीच म्हजी आपुरबायची तूं म्हणटकूच म्हाका तिका गोंयानूच काजार करूंक जाय आसली कित्याक म्हजो पूत आसा तो भायर आसा आयज काल दुवाचे पाय सुखी आसतात न्हय अंकल बेश्टोच भियेता तूं आमी कॅनडाक रावल्या कितें जालें आनी पळय जे भाशेन तुजी एकटीच धू तेच भाशेन तोय बी म्हजो एकटोच पूत अरे आनीक म्हाका खोशी आमची सून गोंयची जाल्ली अरे बाबा म्हजें हिंगा चडशें कांय चलो ना म्हजी बायल आमचें बाय एग्नीस आनी नॉयल ती राजी जाली म्हणटकूच सगळें जाता हिंगा तें जालें हांवें फक्त म्हजी एक पद्दत केल्या सांगून बरें बरें सजमत काजाराचे सगळें उलोवप जालें म्हणून आमी आमचे तयारीक लागतात तुमी तुमचे तयारीक लागात कित्याक म्हाका आतां 11 वरांचेर पादविकाराक मेळोंक जाय 12 वरांचेर म्हाका केटरजांक मेळोंक जाय 13 वरांचेर म्हाका कॅमेरामॅनाक मेळोंक जाय 14 वरांचेर म्हाका वचोन एमसीक मेळोंक जाय 15 वरांचेर म्हाका बँकान वचोन पयशे काडून सगल्यांक एडवान्स दिवंक जाय अरे कितें 13, 14, 15 हे कितें अरे बाबा आयक आमच्या हिका इंडियेंत कितें आहा 12 जाली मागीर 1 जाता 2 जाता 3 जाता परत 12 येतात मागीर 1, 2, 3 जाता हे कितें बाबा आबूल जायनाका चोय ती तेंगेली कॅनेडन स्टायल त्या तेशा वर सांगताय 12 जाल म्हणटरी 13, 14, 15, 16, 17, 18 जायते आनी हांव पासून एक पाटी सारको रावना पडटा बोटांचे मेजू पडटात मेजलो हांवें 15 म्हणल्यार तिनी कॅनेडन स्टायल होय होय रे बाबा ती सारकें अंकल जायचें तो सांगता देन आय एम सॉरी बरें तर आमी वचोन आमचे तयारीक लागतात तुमची तयारी तुमी कर वचा आय रोखडेच यात बरें माना कितें माना जालें? चोय वचोन मग हांव ट्रेन पार्क वचोन आनी रोखडे येयनाय आमी कित्याक? ना हांव ट्रेन पार्क बाबा चोय जेवण रेडी आसा बाय जेवण रेडी आसा न्ही गो जेवण रेडी आसा फॉरेन विस्की आसा हांव तुका लायक जाता म्हणून फॉरेन विस्की आसा मारी आनी म्हाकाय चान्स पडटलो आमगे प्लीज बाबा चोय तुमगे जेवणा रावता तुवें रांदिल्लें तेंचे खावपा पडटलें तेंचे बारबा केलें जाल्यार कितें ऑर्डर करूंक मेळटा न्ही नाका 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 आमी काम जालें म्हणटरी आमी गेले थिंगा जावं बरें तूं आई हॉटेल जाय चाकीन म्हणटा मामी ओ मामी आयली कितें जालें मामी म्हजी तिकेट आयली येतल्या सुमाराक म्हजें वचपाचें इतलें बेगीन तूं म्हणटा 2 म्हयने आसतलो म्हूण मामी कोण तरी लिव्हेर गेला खंय देखून म्हाका अर्जंट दाखयला बाबा तूं तो जाणा एकदासाचें काजार तर तुजी कामां अशें फाटीं व्हरूंक जाय तुम्ही आसात न्ही गे आनी कित्याक बेश्टें फाटीं व्हरप कामाचें पयलें न्हय मामी तुवें जास्ती काडपाची कांय गरज ना आनी डॅडी खंय गेलो डॅडी भितर आसा येतलो ताकाय कशाची खबर दिवपाक जाय आसली कामाचें पयलें म्हाजें मामी कितें कामाचे पयले आनी आमी आसात काजार करूंक अरे बाबा एकलीच ती आपुरबाईची भयण जावन आसा तुजी जाणा डॅडी हांव आनी काय भयणीचे काजार म्हणटकच ते सगळे तुवेंनूच केल्यार अगदी बरें जातलें आसलें बाबा आतां आमी जाणटी जाल्यार न्हय हो काजाराचो सगळो भार आमच्या माथ्यार आमच्यांनी घेवंक जाता रे बाबा ते तुवें करचें पडटलें बरें सगळें जाल्यार डॅडी अशें करूंक जायना काजार मातशें फाटीं व्हरूंक जायना काजार फाटीं व्हरूंक अदीक बरें काजार कॅन्सील करया फाटीं म्हणल्यार 6 म्हयने लागतले अरे जेन्ना तूं 6 म्हयन्यांनी बोटीर ताण येतलो तेन्ना मागीर आमी पळोवचें पूण डॅडी हे पावटी हांव 6 म्हयन्यांनी येवचो ना कित्याक बाबा कित्याक हे पावटी हांव बोटीर काम करूंक वेचो ना म्हजे सगळे इश्ट आसात USA हांव एकटोच उरला बोटीर तर बाबा तूं लँडार वचून अमेरिकाक चिंताय होय डॅडी आनी तूं अमेरिकाक गेलो जाल्यार आनी परत येयलो जाल्यार परत काय वचोंक मेळूंक ना अशें म्हणटात न्हय परत वचपाची गरजूच ना
डॅडी थंयसर जोड चड आनी 5 वर्सां काम केल्यार आख्खें जिवीत भर पुरो. तशें जाल्यार म्हज्या पुता तूं 5 वर्सांनी गोंया येतलोय. 5 वर्सां उशीर येतली मामी. नगरी करून सारके पैसे जोडून काय आमकां नाजले ते नगरी सोडून रोजो करून कर्माद्यार तुझ्या दाखलो सांगणे Nada voltar, Aris Mogeronga, Barbosa Nolor, meu Gina Galuga. Jatuka Kolora, Surgaran Harona, Aterina Tramege Mochegura. म्हजी मोगाल मामी दुखी जायनाका विसरो नासतना दिसपोटी पूण हांव कोतलो तुका सादे दुडून सोडून पोरणे गोरे मोडून सगळे बरे भाशेन जावं भलायकी मागे म्हाका सगळे बरे भाशेन जावं भलायकी मागे म्हाका. गुड मॉर्निंग अंकल. गुड मॉर्निंग नोएल. नोएल, तुझे अजून कामाचे जावंक ना? अंकल म्हजे कामाचे जाले येता ते सुमाराक म्हजे वचपाचे म्हजी टिकेट आयली. तशें जाल्यार एकदम बरें जालें. बरोच तेंप उरलो तो बेकार. ती खबर सोड अंकल. अंकल म्हजे डॅडी मामीचो मातशें परामर्श घ्या कित्याक हे फावटी हांव बोटीर वेचोना. हे फावटी हांव युएसएक लँडाक जंप करतलो. तशें करूंक जाता. कायद्याशीर तें. कायद्याशीर न्हू रे चोरया वचप. चोरया वचप. कंप्लेन जायना आनी मिसींग रिपोर्ट जायना. कंप्लेन जाता घरच्यांक पासून गमयतात पूण घरच्यांक सगळी खबर आसता म्हणटोच व्हडलोसो फरक पडना. जाल्यार बोटीर आसलेले वस्तू तुज्यान व्हरोंक जाता. ना अंकल. म्हाका एक सांग, बोटीर आनी लँडार फरक कितें आसता? बोटीर काम चड त्या शिवाय पागार कमी. आमकां युएसएक पावंक ना पूण आयकलां एक पावट तूं परत आयलो जाल्यार खंय वचोंक मेळना. सारकें अंकल. जाल्यार उपरांत कितें? फुडें पळोवचें. अशें पागार कमी म्हणून नोकऱ्यांक सोडटा युएसएक वचून थंयसर जायते दुडू कमोवंक सोदता. सारी म्हजो कल्लो तुका दिता जाली मोडोन उपरांत ओटोच मोडोन भियेता. बरो फुडें पावला तारी विकास केला बरो तारी तुवें वचून आपलो फुडार केला बरो. आशेक लोकन पडोन केले दिवंक लागल्यात बरो. आशेक लोकन पडोन केले पिवंक लागल्यात बरो. हांव तशें करचो ना. बाबा, तुवें तो निर्णय घेतलाच येतलोच म्हणून. बरे भाशेन वच आनी बरे भाशेन घे. तूं भियेनाका तुजे माय पायची खबर हांव घेतलो. देव बरें करूं अंकल. लोकां सोयरीक कोण 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 हांव मुजे इसरलो. म्हाका 1000 जावपा जाय हांव इसरलो. आतां आनी चेडूं मेळटाय गोंयांत आनी आमी गोंया हाय कोडल्या चेडूं 1000 जाताय. बोटीचे आहलोले US आहलोले आनी कोण लंडन आहलोले ते सो जाय म्हणटाय. आनी आमकां गोंयकारांक कोण जातलो हिंगा गोंया हाय ते कोडे कोण मेळना माय उतर गायलोले एकल्या कडेन सारकें कोणे पडलो सारकें. आतां व्हडो फोन केलोलो फातोड्डा पावली म्हूण सांगताली. आतां 3:30 वर जायन गेली आजून पावलो ना. 3:30 वर जाली फोन केल्या. फातोड्डा सो हिंगा पावपा वचत अर्द वर लागता. आतां खूंय पावली म्हाका कांय खबर ना. पाड पडले की फोनूय स्विच ऑफ जाला.
शी आता कितें करपा मग म्हाका खबर ना आतां कोणे चोयलाय काय मग कितें पळयता तो फातोड्डा पावला म्हणटा तें तर हूंय पावल काय काय गो त्या पावली पावली म्हणटा तें तूं काय शिकोवपाक सांगला मुगे ना पावली ही मुगे ना पावलू मू पावलो तू समजली ना मी म्हणू शकते मी इकडे पावली हिंग पावल म्हणटा काय गो तूं आतां व्हडो फोन केलो तेदो सांगतालें आपण फातोड्डा पावल म्हूण आतां फातोड्डाचो हिंग येवपा तुका एक अर्दवर लागपा जाय आसलोलें पावलो तू म्हाका कितें सांगली कितें सांगली कितें सांगली हांव फोंडेच्यान कित्याक आयली काय म्हटली ओय लांब पडटा तें तुका कुट्टाच्यान आयली जाल्यार शॉर्टकट म्हण सारकें मागीर मी म्हजी तकली उजाड केली मी बेगी फातोड्डा देवली आनी पणजी गेली कित्याक गेली पणजी शाकून बस धरून हांव कुट्टाच्यान आयली आगो तुमगे तकली कित्या उजा तू कोत्ता सांगली ना शॉर्टकट म्हण कशी कप्पल मरे कप्पल शॉर्टकट आगो हांवें सांगलोलें म्हणल्यार ऑलरेडी पावला न्ही तूं फातोड्डा किती म्हाका लांब पडली ती पोत्तोन थिंग वयताय तू सांगली ना हय तोंड सुबेज मुगेलें तोंड सुबेज आशू दी आता ए पावलो कितें जालें हांव तू जाणटी आगो हांव जाणटें न्ही हांव नेणटें मुगो तू समजली ना तू जाणटी मी म्हणूंक शकते तुका खबर आशी तूं जाणा म्हणून कितें जाणा आय लायक यो गोवा सारकी म्हाका बरी दिसती गोंय सगळ्याकू लायक जायत बाय सारकें गोंय सगळ्यांकू आवडटा गोंय कोणू येयलो पोत्तोन वचो सोदताय आतां तूं येयलाय पोत्तोन वचो सोदताय आतां हांव एक तुजें मातशें सेटींग जात म्हूण तुजे बरोबर गेलो जाय गेलो आसूं ती खबर ए पावलो म्हाका ना आज एक तुजेशी काम आशिल्लें आगो आतां न्ही कितें तुगली काम करपा न्ही एकू कित्याक दोन बरें हांव करता पावलो म्हाका तुमची ती शोश पळोवंक जाय हांव दाखयत गो तूं कित्याक दिता सोशी तुका हांव दाखयता कितें शोश रे वय गो तेज सोशी म्हणल्यार रॅबीट तू मरे समजली ना शोश मरे तुमची ती सारकीच गोंयची फामाद मरे सारकी कितें गो शोश सगळी कचरा घालपाची पाड बोला सोसडो आणि थिंग वचपा जाय आगो बाय ते गार्डन न्ही आवय थिंगा ऑल गार्बेज पुटींग ऑल द स्मेल गोईंग इन युअर इयर्स नोज मी जाणटी पूण म्हाका वचूंकूच जाय कित्याक सोसड्यार कितें वचपा जाय मी थिंगाची कॉन्ट्रॅक्ट घेतली कितें गो कॉन्ट्रॅक्ट घेतली मी कितें करपाक गो कचरा काडपाची कॉन्ट्रॅक्ट थिंगा कचरो काडपाक कॉन्ट्रॅक्ट दिला कोण दिलो ती तुमची सायकल लोबो दिली म्हाका कॉन्ट्रॅक्ट तूच माहीत गो किती जाली आगो मायकल लोबो आसतलो तीच तो सायकल लोबो म्हणटाय तो एवढी कितें गेलो पावलो ती तुमची कलगुट बीच कोण गो कलगुट बीच रे कालांगूट बीच एक हातोरान मग जिबेचे सराय सारा तुगे उतर सुटताय गो सारकी कालांगूट बीच जाले तिंगाची आयली कित्या मसाज करू मी तिका सारकी बरी तेल लावून मसाज केली तू केली मी केली बरी मसाज केली तेल लावून केली असो तांकांय मुगो मसाज जाय पडटा जाय पडटी, त्या भाड आपल्या गेले हात पांये झरोय लोकां गेली काम करता हय मसाज जाय मागीर तिका म्हजी सारकी मसाज लायक जाली आनी ती म्हाका कॉन्ट्रॅक्ट दिली बाय चोय कॉन्ट्रॅक्ट मुगो घेवपा न्ही कॉन्ट्रॅक्ट घेवपा न्ही कित्याक जाण मुगो चोय इतू सोसड्या वयले कचरो काडपा मुगो भुरग्यांक हेड न्ही काडटी मरे आगो आनी कचरो काडलो जाल्या पासून हुंय ऑन घातोलें पावलो तू ना कांयच ना जानती मी सगळा कचरा काढती आणि वरून तुमचे पणजी उडयती उडयत गो पणजी आगो पणजे आमगेले गोंयचे कॅपिटल मी जानती रे तुमची ती कार्पेंटर म्हूण कार्पेंटर न्ही गो आगो कार्पेंटर म्हणल्यार तो वय कार्पेंटर न्ही कॅपिटल तीच म्हणली मी कार्पेंटर म्हूण
कार्पेंटर जाल्यार कार्पेंटर आगो तुका कित्या पडले हे गडगडे हेडे तुका कित्या जाय पावलो तुका ना काहीच ना खबर काहीच ना खबर अरे तुमचे ते पणजीन सगळीच बुट्टी येती 5 दिसांनी बुट्टी येती पण मागीर- कचरा घालती बुट्टी बंद करती कास्ता मुगा कचरो घालपाचो बुट्टी पण हे अजून कोणे चितलो ना मुगा मागीर मी सारकीच हुशार ओय तकली बरी चलय चोय तकली चोय चोय कितें सांगत तें मुगो कचऱ्या बचऱ्या तुका न्ही पडलो ना तें तुका नाका हे गडगडे हेड नाका थिंग कांय फायदो जावपा ना हे तुका कितें जाता हे तुका कितें पावलो तू ना सारकीच बोली आमच्या भुरग्यांक आपीक बोली तुमच्या भुरगेपण करता सारकीच बोली मी एक पावटी बुट्टी बंद केली ना केली होय मागीर मागीर कितें जालें मी इलेक्शनात बसती तूं इलेक्शनाक बसता इलेक्शनात बसती पणजी आनी बाबूशा कितें करता तुमची ती बाबूच गेली हय लायफ आगो तूं थिंग बसोल जाल्यार आमगे गोंयकार सुजल्याय तुका निवडाय हाडपाक आनी तूं बस पासून आमगे गोंयकार मेले गो मेले तू कितें म्हणटी पावलो तुमची गोंयची लोक काय आशिल्ले काय आशी तुमची लोक सगळी लोक आमची लोक सगळी तुमची गोंयची लोक काय आशी सगळी गेली लावून गेली आवय आमगे लोक ना चोय कितको सांगत ते चोय आमची लोक सगळी सारकें आतां गेल्या चोय कितको व्हड्ड्याच्या आत्मान सांगता आमची लोक सगळी आमची चोयले आमकां कापोस्ता द्या गोंयकारांक कापोस्ता द्या ऑल्टी धाडपा कापोस्ता द्या हुंय आय आनी तुका सांगता ते लंडन न्ही ते लंडन वचपाचें थिंगा बरें आहा पयस जायते मेळटा वचपाचें किती म्हणली चोय बाय चोय हांव तुका हिंग चड उलयच न्ही सारकें तकलेचें सारकें वत मारता हय मुगो प्लॅन आहाय किती प्लेन फाल्यां आमी दोगांय काजार जालीं आमी पासून मुगो लंडन वचपाचें पावलो तू लंडन वचपाची ना मी तुका लंडन ना धाडची आनी हिंगा कितें खावपाची माती पावलो कितें मी फॉर मिनिस्टर जाती ना मिनिस्टर जाताच मागीर कितें तू म्हाका मसाज करपाची हांव तुका मसाज करपाची माना काजार जाल्यार सारकें बेस्ट गेलें सारकें बेस्ट तू असो एकदम बरें जालें जायते तो कस घेतलो तुवें आमचो घोसो कसो वावुरलो देव बरें करूं तुका वय आतां हांवें करूंकूच जाय आसलो न्ही तें पूण सावजी कातार म्हणलो जाल्यार आनी बरें जावपाचें सोजी कातर हांवें कोण म्हणपाचो हांव म्हणटालो न्ही आगो चोय मुगो जायना तूं मुगो हेशें करून म्हूण सुमार करता येता मुगो एक दोन लायन म्हूण दाखयच्यो बरें म्हण ओके म्हणटा चोय I was dancing with my wobble in the Kazarache hall. Suddenly, my wobble only wobble. I was dancing with my wobble in the Kazarache hall. Suddenly, Michael sound down at so पुरो सावा म्हणटा तितल्याच पुरो हे सावजी कांतार न्ही अरे हे हांवें बेस्ट म्हणला धाड बसपा आतां म्हणटा सावजी नाका बरपाची गरज नाका बरें तशें जाल्यार वयता सदां बाब मेळ्ळो म्हाका तेणें म्हाका कितें सांगितलें जाणा जेवा हिंगा यो मू हांव मातशें बाजारां वयता आनी घेवपा हिंगा येता बरें रोखडाचे मम्मी बाय सगळे बरे भाशेन जालें पूण म्हजो पोत ना जावं तरी उणें अशें म्हाका दिसलें होय मम्मी म्हाका पासून खूब वायट दिसलें मम्मी पूण तुमी सेंटिमेंटल जातली म्हणून ती दूख हांवें म्हज्या काळजानूच दवरली काजार जाऊन बेता गे माय गोवाच्या गोराव कितें जागेले ते चिबून माझा पोटा वाजून सासू माय तुवें रेस्पेद दिवचा तोशातल्या गेला या तुझे लागे
रावती तिका पावलो येलो किती वेळ झाली पावलो तुका किती झालं चढ गो जरा रावपा किती लागले वेळ झाली मी रावती ना तुका चला नेली चलून कित्याक आयली सायकल तुझी अगो सायकले किती झाले येता मग फास्ट स्पीड ब्रेकराच्या मुखायला रदू पयली गेले अशी झाली ओय. आशू आशू बाहेर पडले राव ते. आशू ए पावलो किती झाली? तू जाणती मका तुमची ती काजूल सारखीच आवडली सारखीच लायक झाली आ तू खाजूर कोण दिले काजूल रे ओय तू हाजूर डेट्स कोण दिली काय मुठा तू समजली ना तुमची ती काजूल रे काजूल डान्सिंग अशी आवय नाचती काजार हा. आवय बाय काजरा आणि खबर काय नका काजरा किती तू झाली? सारखी घाण केली मी मुगो किती केली रे अगो किती आहे सारखे ते एग्नस बाय के काजरा ते चली घाण केला नाव पीठदार पावलो मी पॅन्ट किती गेली अगो पहिले असं जेवण घेत आई पहिले असं जेवण घेत आई तू टाइम चयली हा? टाइम चयली तू नाही उडल आता नु हा? कशाक टाइम चयली किती टाइम चयली रे साडी 11 वाजली पण साडी 11 जयती पण जयती साडी 11 जयती आता राव गो, आता तू सांगताले न्ही गो आमच्या काजरा केदो बुफे ओपन करते तू सांगताले न्ही आता नवाक झोपाची अगं बरं एग्नस बाय गेले काजार मातशे डिले झाले 11:30 बुफे ओपन झाली माझी हा? किती झाली अगो आमच्या काजरा मुठी सारखी शिस्तास होता किती सारखी असती आयको शिस्तास होता पहिले रोजार करताय मागीर उकललोरी जेवण घेताय मागीर आम्ही जेवण घेताय मागीर तुम्ही जेवण किती घेताय म्हणली किती म्हणली आम्ही मागी तुम्ही म्हणजे आम्ही लोक तशी. होय तशको म्हणा होय आणि बरं गेले जाल्या प्लेटी सारखं एशको दोंगर करून घेताय माका शाळकी भूक लागली ना भूक लागली माका शाळकी किती सारखे? आणि कोणाक लशपाची पोटाक लशपाची पोटाक लशपाची चाय कितली हावपाची ती पाय कितकी आता ती चाय कितली हावपाची किती आहे बाय किती अगो चोय तुझे सो तरी तर 20 सांग काजरा येयली न्ही लोकां आनी जेवण मेळपान आहलोले लाकाची कणाक पडली लोकांच्या घोडाक पडली अगो पयली चोवपा जाय लोक कितू आहा जेवण कितू आहा वा लोकां पावतले कितें ते भाशेन बरें मनीसपणान घेवपा जाय ती असू दे आता असू दे हे पावलो तुका खबर अशी ना. माका ती तुमची तांबडी सारखीच लायक झाली कितें तुमची ती तांबडी जेनी रे जेनी लायक जाली तुका? होय जेनी सारखीच लायक झाली किती टेस्टी रे ती किती टेस्टी जेनी रे जेनी आवो हे तू जेली खबर कोता तू सांगली ना म्हाका. आवय बाया जेली आनी खबर काडना का किती आवय जेली? ची आगो तुका चोय तू जेली घेतोय तेदो तुका एसको सिनाल को तुका बाया एसको सिनाल कळली ना म्हाका पावलो कळली ती किती म्हाका कळली? तू म्हाका म्हणूंक शकती जेनी आणि घे म्हणटी. तकली मुजी किती? अगो तुका सांगताला जेली मागी घेताय न्हू अशी सांगली हा. तू म्हाका दिसली म्हाका बरी लागली जेनी आणि घे म्हणटी म्हणून. कित्याक तुका आता म्हाका कितें खबर तुमची ना ती सगळीची कट्टा दवरली खंयची पहिली घेवपाची ती म्हाका खंय कळली आणि जेनी बरी लागली म्हण हांवें ती पहिली काडली मागीर हांव जेयली आवय तुगे चोय मग हांवें काय हाडलें ना थिंगा हांवें काय हाडलें ना तुगे चोय अशी आनी गाजर ना काय ना पावलो अशी म्हणू नाका आणि पावलो ती तुमची किस्टत किस्टोजी कितें जालें सारखीच म्हाका लायक झाली अरे मुजी किती करता अरे किस्टत अगो किस्टोजी लायक जाल्या हांवें कितें करपाचें तू की सांगिला एका तेका चोयनाक म्हण पावलो तू शॉक झाली ना तुमची ती एकी हिंगी चोडू मेळनाय मुगो तू की सांगिला कोण कोणा चोयनाक मावय मुगे पावलो तू शॉक झाली ना किस्तो जेनीच्या शायनिंग असली सारखीच टेस्टी लागली म्हाका कस्टर्ड सांगली ना म्हाका. अगो सारखी उतरा कोण डायला मग उलोय ना कितो किती झाली? आता हांव कितू म्हाका सारकें हार्ट फेल सिंपथी जाली जाणटू अशी जाली? आनी गो किस्तो लायक जाल म्हणटा तू अगो कास्टर्ड म्हणटाय कास्टर्ड तू सांगली ना म्हाका ते दूश किस्तो म्हूण असो चल या वचपाची ना पावलो आणि म्हजी डान्स कशी लागली तुका डान्स दासा आनी बर गुन्नार किती झाली? आवय तो होला पत्रो सारको हॅपी तिका लायक झाली म्हजी डान्स मॉडी लायक जाला तुगे घागर सगळो तेगे फ्लोरू क्लीन केलो खंय ते ऑफकोर्स सारको दुसरी दिसा आनी मुगो मुंज घालून पडनाय तेणे आमकां आपयलें अशी तू कितें म्हणटी
कितें तुगेलें नाचू कितें बाय सारकें नांव तुवें सारकें विड्डार केलें म्हणून किती केली मी? आगो कितें नाचा पळय जाल्यार सारकें अशें घाग रोयर खाण गो एसो एसो कितें सारकें घाग रोयर खाण नाचता गो काय पावला तुमची सारकीच बरी तुमची सारकीच बरी कोण पहिली कशी अशी येतात मागीर अशी येता अशी येतात अशी येतात किती रे शी सारकीच बोरिंग डान्स तुमची बोरिंग डान्स सारकी स्लो मोशन आमगे बरी तुमगे बरो न्ही गो आमची बरी सारकी आतां बरें चल बरं, आतां आता आम्ही नाचया कितें आम्ही नाचया मरे तू नाचली ना गेलोस. तू मुगो काजरा नाचील तेंच पुरो तुका काजरा लोकांनी चोयल तेंच पुरो आतां चोय काजरा लोक आहलो तोच हिंगा आहा एग्नेस बायगे काजरा लोक आहा तो आहलो तोच आयक गो आयक गो हेय लोकान चोयले तुका नाचत ते चोयले ओय आनी चोवपा नाका ती चैली ना ती कशाक नाचली तुम्ही चैली माझी डान्स नाच आम्ही नाचया तू पण नाचपाची तू पण नाचपाची हेंच जाता आतां हेंच हांव गोंयकार हेचो हें भायलें हांव तुमकां सांगोता तुमी चोयले तुमी तेगे आयकताय ना किती चाली पावलो तू हेच्या वेळा आमी गेले गोंया एक दीस पाड पडटले वरे सांगोता वरे नाच नाका उभी नाचपाची माझी बराचय नाचपाची जायना गो ना जा मी सोडून वचली तुका मातशें सकाळ नाच ट्राय तेका करता शांत बस वाजय. धीरे सकाळ नाच सकाळ कोणाचा फोन काय हॅलो हॅलो मामी अरे बाबा आम्ही तुका फोन करू चित्ताले कसो आसाय तू हांव आसाय बरें मामी आनी तुमी कशी आसात आम्ही एकदम बरी आसा अरे बाबा आम्ही तुका फोन करून सोदताले की सांगू फुडल्या म्हयन्याक एकड्याक जो गोंय येता हांवें तुका अको सोदून दवरल्या तेदा तुजें काजार तरायल्या बरें पूण मामी पूण आनी कितें 30 वर्सां जालीं तुका कोणाक रावता पूण मामी अरे बाबा आमकां ती अकोल मानली तुका ती जरूर मानतली पळोवन एकदम सोबीत दिसता आनी बरी नोकरी करता पूण मामी पूण मामी जळा तरी कितें मामी हांव काजार जालो कितें काज जालो कोणाचो फोन पुताचो फोन आयलो नोयल डॅडी तुजो डॅडी उलयता हा डॅडी मात्यार बसलो तूं आमच्या मात्यार बसलो कितें म्हटलें तुवें खासदार जालो डॅडी खासदार जालो आनी आमकां गोमय नासतना कितें जालें डॅडी जाणा एक चेडूं म्हज्या मोगान पडलें एक चेडूं तुज्या मोगान पडलें म्हणटोच तुज्या चेडवाच्या मोगार पडोंक ना तर डॅडी ते युएसएचे नागरीक आनी थोड्या म्हयन्या भितर हांव तुमकांय युएसएक व्हरतलो युएसएचे नागरीक आनी आमकां वतलो अमेरिकाक आमी अमेरिकाक येवची ना फोन बंद कर शी कसली लॉस सगळी वाट लायली मुगो कितें जालां आनी सगळो चितेच कसो दिसता पुताचो फोन आयलो फोन आयलोलो जाल्यार दुखी जावपाचें कारण कितें कितें सांगो तुका ब्रायन एकलोच मुजो आपूण बाळसो हे पावटी तो म्हणूंक लागला आपण बोटीर वचना लँडार येता बरें लँडार धाडलो ताका कितें सांगो तुका लँडार कितें केला तेणें कितें जालें एका अमेरिकन चेडवा लागीं काजार जालो आमकां गोमय नासतना काजार जालो होय बेकारा सांगून गेलो 5 वर्सांनी गोंय येयो काजार जातालो म्हणून हांव पासून चिंततालो म्हजी दुवेक तुमच्या पुतालान काजार करूंक आमी चिंतता तेक पूण दुसरेंच घडटा कसले फुटके आमचे नशीब काय म्हणटा ब्रायन कसले फुटके आमचे नशीब सातान तुमचेंच नशीब न्हय पूण जायते मायपायचें नशीब असलेंच आसता भुरगीं पडदेसान आनी माय पाय बाबडी घरांत एकसुरे आपले दीस जातात तुमी तो जाणात गेल्या म्हयन्यात प्रोफेसर बॉजी सोंपलो सगळीं भुरगीं पडदेसान आसलीं ही तेराक पासून येवंक ना बाबड्या कोणात कसो शेजाऱ्यांनी आनी गांवच्या लोकांनी पळयलो आमचो शेवट असोच काय लुसिया पांय एकटोच आसतलो म्हजो पांय कितें कोता म्हणून देवूच चडा म्हाज्या फाटल्यान तो एक सुरो जालो आसतलो दुनिया म्हज्या पांयक राख आनी सांबाळ दुनिया म्हज्या पांयक राख आनी सांबाळ तुजी
अजूनही सण बाय सण येऊ पाय पाय बाय. कसं असं पाय तो पाय हा बरो असा बाय बाय तू आयले बाबा आज आले बाबा सुवाराचो देवाच्या आधाराने आणि लोकांच्या मागण्याने हा बाय आता तुम्ही कित्याक गायलात बा कित्याक महिन्याच्या मी सांगायलात बा पाय असे गोडोंक फावो नासले पाय आम्ही बाजू जायत पुरोहित निघालो माझ्या मोहन ना घेऊ ना आमकां येऊंक मेळोंक ना पाय हा बाय जेन्ना माय दुयेंसा लागीं सुस्ताली तेन्ना माय सदांच म्हणटाली आपलो चेडो आपुरबायची आपली भुरगीं म्हणून तीच आपली गिरेस्त म्हणून अशें ती म्हणटाली बाय आनी तिका तुजेर आनी नोयलाचेर विश्वास आसलो बाय ती म्हणटाली जरूर आपले कोबरेक ती येतली म्हणून ना बाय तूं येवंक ना आनी तो येवंक ना ते तुमचे चिंतून बाय बाय हो संवसार सोडून गेली गो बाय धीर घे बाय धीर घे हो संवसार सोडून गेली. नयनाची कितें खबर आसा पाय पूण बायच्या मोरनाक फुडें दिलो म्हणून हांव विश्वासान आसलो बाय मोरनाक तूंय येवंक ना ना म्हणून नॉयलूय येवंक ना शेजाऱ्यांनी बोलली बाय शेजाऱ्यांनी बोलली जाणा बाय नॉयलाची तुका कितें खबर सांगतो सांगो बाय नॉयल नॉयल बाय लँडार गेल्लो अमेरिकाक थंयसर तो अमेरिकन चेडवा लागीं काजार जालो बाय कितें जालें गो जालें आतां थंय ताका आमी सजमोन घेवंक जाय पाय बाय माय असली ती हो संवसार सोडून गेली ताका सोजमाव हांवूच नको ह्या संवसारान म्हाका देव जीव दवतालो म्हाका पोत्तलो तो बाय तशें म्हणिना काय पाय बाबा बाय म्हाका बायचो जाय तो उगडो जाता गो बाय जाय तो उगडो जाता न्हिदतना उठतना म्हाका जाय तो उगडो जाता जेन्ना हांव सकाळीं च्या पिवंक मेजार बसता तेन्ना बाय म्हजी नदर बायच्या फोटवाचेर पडटा बाय आनी ती लागीं तिची वखदां आसात त्या वखदांचेर पडटा आनी बाया म्हजे कळीत रडटा गो बाय रडटा कांयच न्हय करून आमची दोगां शेजारी हो संवसार सोडून गेली
जायते पावटी अशेंच घडटा एकलो मेलो जाल्यार हुस्क्या कोतींनी दुसरोय मोत्ता. होय सातान तर आपले धुवेचेर आपली नदर घालून पावलो पूण पूत USA म्हणून गेलोलो परत आनी येवूंकच ना. कसो येतलो एक पावट आयलो जाल्यार परत वचोंक येता. अंकल कशें आसात? आमी आसात बरे. बाबा आमी आतांच तुजो उगडास करतलो आनीक तूं आमच्या फुडें. होय बाबा खूब उसरां आयलो तूं येतलो काय म्हणून तुजी माय पाय तुज्या हुस्के काडून मरून गेली. चुकलो. कसलो फायदो भुरगीं आसून. माय पाय आनीक दोगां भुरगीं. स्मॉल फॅमिली हॅप्पी फॅमिली वो न्युक्लियर फॅमिली अशी आमी म्हणटा. पूण चडशीं भुरगीं परदेसांत आनीक जाणटी आवय बाबूय एकसुरी घरांत. तांचें घर तांकां एक इफेर्न कशें. उलोवंक कोणना आदर दितलो कोणना हांसून घेवंक कोणना. थोडीं भुरगीं आपल्या आवय बापायक मोबायल TV हाडून दितात तांचो वेळ पासार करूंक. पूण खऱ्यानूच तांचो वेळ पासार जाता काय. गोबायल जिवी आसोसोर एकामेकाच्या सांगाताक जियेतात पूण तांचे मदें एकलो मेलो जाल्यार दुसरोय आपल्या मरणाची वाट पळयत रावता. थोडी माय पाय आपले दीस आजिलांत सादतात जाल्यार थोडी माय पाय रस्त्याने भीक मागून आपले दीस सादतात. बोटीर काम सोडून USA गेलो. तुमच्या नागरिका लागीं काजार जालो. सोजमोन तुमचें नागरीकपण म्हाका मेवतलें म्हणून. म्हजे बायलेन घरांत एक दीस पासून रांदूंक ना. फक्त बायले फास्ट फूड आमी जेवली आनी रोखडीच म्हाका डायबेटीक जाली. एका वर्सा भितर म्हजी बायल म्हाका सोडून गेली. गोंयचो आनी मायच्या जेवणाचो म्हाका खूब उगडास येतालो. जायते जोडले पूण सगळे मोडून काबार केले. नोएल हांवें तर तुका आदींच फुडें शिटकायल्लो. तुवें म्हजें एकूय उतर आयकोंक ना. तूं जाणाय एक सुणें मोटराच्या फाटल्यान धांवता आनी तें मोटर तुवें थांबलें म्हणटच तें सुणें थंयच जाता. ती मन जात ताका बाबडे खबर ना आपूण कित्याक धांवता पळय तें. तसली गत तुजी जाली. होय अंकल म्हाका दिसलेलें हांव सुखान दीस सारतलो म्हणून. तुजे परी जायते तरणाटे USA पावतच बोटीर काम सोडून लँडार वेतात. 5-6 वर्सां काम करून गोंया परततात. खुशाल आसनात ते निराशे आसतात. थोडे भुरगे USA नागरिकां लागीं खाजार जातात. चड करून जाणट्या लागीं तांच्या मोगाक लागून न्हय पूण तें ग्रीन कार्ड मेवचे आशेक लागून. थोड्या भुरग्यांनी बरो फुडार केला पूण चडशे फसल्यात तुजे भाशेन. चिंतलेले हांवें USA वचून जायते दुडू कमोवन गोंया येवन काजार जावन एक बरें घर बांदून सुखान दीस सारूंक. जायते जोडले पूण सगळे मोडून काबार केले. आशेक गेल्लोकूय भाशेक सांपडलो. असली गप म्हजी जाल्या. आतां पायन बांदलेल्या घरांत हांव रावंक आयला. तरणाट्यांक म्हजी एक शिटकावणी. तुमी तुमच्या जिविताची पावलां सोत्रायेन मारात. हांवें केल्या तसली चूक तुमी करिनाकात. नासल्यार म्हज्या जिवितान आयल्या ते परी तुमच्या जिवितांत येतलीं तीं काळी कुपां.